हांवें तुमकां सांगलें गेल्या त्या हप्त्यांत हांव बॉम्बे सेंट स्टीफन्स चर्च वाडन रोड कंबाला हिल्स मुंबय आसलो. थंयसर रेते दिता आसतना एकली पयस तावन आयल्या लगभग विरार म्हाका दिसता थंय तावन बॉम्बे सेंट्रलांत या ग्रँड रोडांत लगभग 60 किलोमीटर या ताचे चड पयस आसा. तितले पयस तावन ती रेतेरेक आयल्या. सांजेर जावची थंयसर रेतेर सांजेर 6 वरां तावन एक राती 8:30-9 वरां पर्यंत पाटी वतना 12 ती तांकां पावूंक जाल्यार ती आयल्या. आनी ती पयल्या दिसा रेतेर करूंक आयली. तिची दूख घेवन तिचे कस घेवन तिचो पती जायत तो पियेतालो आनी सांगलें आयकना पयशे जायते वेस्ट करता ताजे लागीं असले पयशे तिका तो दिना. पयशांची तिका गरज आसली कित्याक हो बायलान सांगाता मेळोन तांच्या कुटुंबांत एकल्यान पयशे विचारले अर्जंट जाय म्हणून. तांचे फ्लॅट विकून 40 लाख रुपये कसल्या पातयेणीन एका कुर्ड्या पातयेणीन एकल्या दिले. ताणें आज दिता फाल्यां दिता म्हणून 10 वर्सां तावन ताणें पयशे पाटीन दिवना. आनी खंतीन घोव इल्लो पियोंक सुरू केलें. ताचें काम सारकें करिनातलो. धूव आसलें सांगलें आयकनातलें. तेंय मागणें करूंक रोजार करूंक येनातलें. तेंय थोडे फावटी पियेतलें आनी वायट सवयांक वळख जालें. आनी देखून घरांत उस वाडनातलो अंधकार आनी काळोख. देखून ही बहीण तितल्या पयस जावन रेतेर आसा म्हणून रेतेरीक येवन थंयसर दुखां गळोवन मागता आसतना थंयसर तिका दैवीक अनुभव जालो. सगळी फिरगज सगळे ते लोक थंयसर आयिल्लो सांगाता मेळोन मागणें करता आसतना तिका विशेश अनुभव जालो. देवान तिका बुजयलें. तिका अनुभव जालो आनी थंयसर घोव बायल भुरगीं सांगाता मेळोन मागणें करतले पयल्या दिसा. बापूय सक्रामेंता म्हाका तें पळयत आसतना तिणें काळजांत तावन मागलें सर्वेस्वरा देवा म्हाकाय म्हज्या घोवा सांगता सक्रामेंता मुखार मागणें करचें भाग फावो कर. म्हज्या दिवेक मागण्या काड. तें कुमसाराक वचना इगर्जी वचना पयत पुस्तक वाचिना. देवाचें ताणें भरवचो सांडला आनी काजराची प्राय उतरल्या काजर जावंक आयकना. ताजें ती बदलावण हाड म्हणून दुखां गळोवन ती मागणें करून पाटी गेली. ती घरा वचूनय तिणें म्हणटा तिणें दिमभियेर पडोन घरांत मागणें केलें. दुसऱ्या दिसा तिच्या घोवाक थंय एक बदलावण तिणें पळयली. तिच्या घोवान म्हळें की ह्या करेजमाच्या दिसांनी म्हाका एक रेतेरी वचचें म्हूण बघता खंय वेचें. आनी तेन्ना तिणें म्हळें आदल्या दिसा हांव रेतेरी गेल्या तूं येताय जाल्यार ये आज म्हणटा आसतना तोय आयलो. आनी दुसऱ्या दिसा दोगांय जाणां येवन बरी रेतेर करन रेतेरी वेळार दुखां गळोवन ती सांगाता मेळोन मागोवन रेतेरीच्या अकरेक थंयसर बापूय सक्रामेंता मुखार मागणें करा म्हणटा आसतना ताणें हात धरून मागणें केलें. आनी घरा वचूनय तांणी तशें मागणें करता तांच्या दुवेतय दुसऱ्या दिसा एक विशेश बदलावण आयली. दुसऱ्या धूय म्हणटा खंय हांव हें करेजमाच्या दिसांनी एक कुमसार जावंक आसा म्हाका मिसा वचचें म्हूण बघता आसतना तांणी म्हळें तुमी आमच्या सांगात ये म्हणून ताका आपयलें. धूव आनी आवय आनी बापूय त्या गाय जाणां तिसऱ्या दिसा त्या गाय जाणां सांगाता रेतेरी घेवन सांगाता तांणी हात धरून मागणें केलें आनी ती पाटी गेली. कुटुंबांत एक व्हरतो माया मोग एकवट आयलो. धुवेन मिसा वचून सुरू केलें आनी मागणें करून सुरू केलें. घरा गेल्या उपरांत पवित पुस्तक पासून सुरू केलो. मात न्ही आवय बापां कडेन ताणें बक्षणें मागलें की हांव तुमच्या विरोध केली काजो जावंक आयकना. हांव एक वायटांत आसली वायट संबंदांत आसलीं आनी हांवें तें खंडीत जावन सोडता. आज तावन एक नवी जिणी जी येता म्हणून. देखून त्या भयणीक आनी त्या तिच्या घोवाक आवय बापायक वत्तो संतोश जालो. मात न्ही 3 या 4 दीस जायचे जाल्या. गेल्या त्या बुधवारा दीस कोणें तांचे 40 लाख रुपये व्हेल्ले. आज दिता फाल्यां दिता म्हण गेले त्या 10 वर्सांत हांव दिवना. ताणें फोन करून सांगलें की म्हाका आतां तुमकां पयशे दिवंक म्हजे पयशे तयार जाल्यात. फाल्यांच आमी बँकाक या आनी थंयसर कितें ट्रान्जॅक्शन करचें आसचें करया. तुमच्या नांवार हांव ते 40 लाख करता म्हण ताणें ब्रेस्तारा सांगलें. आनी शुक्रारा दीस मोगाचेर तांच्या एकावंटाक 40 लाख रुपये आयले. देखून व्हडा संतोशान फोन करून ती सांगतात देवाक जावं अर्ग आनी होगळा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितलें बळ आसा पळय मागण्याक. मागणें करता आसतना आमी एकल्यान मागणें करचें पूण आमच्या कुटुंबाच्या सान्या पासत घोवा पासत बायले पासत भुरग्यां पासत आवय बापाय पासत भाव भयणी पासत काळजांत तावन आमी मागचें.